वर्सां जाता इलेक्शनाची आनी जेन्ना कुंभोरजा मतदारसंघ म्हणटा तुमकां इंट्रस्ट आसा कितें आसा? डेफिनेटली म्हाका इंट्रस्ट आसा. हां म्हाजो क्लेम हो आसतलोच कुमारगांव म्हणटा. बिकॉज सद्याक तुका बी जे पीचो आमदारूय आसा आनी एकल्यान फाटल्या दिसान दाखोवनूय म्हटलां ताका इंट्रस्ट आसा म्हणून. सो वॉट इज युअर? सगळ्यांक इलेक्शन दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सगळ्यांक इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा. एवरी वन कॅन क्लेम. आतां फाल्यां लोक कोणाक प्रिफर करतले इट इज गेम ऑफ नंबर्स आनी लोकांचेर आसा. हांवें पयलीं सांगलां फॉर झेडपी इलेक्शन पीपल आर द अल्टिमेट वोटर, अल्टिमेट किंग. हांगा आमी निवडून सुद्दां आयले जाल्यार वी आर नॉट द किंग्स, वी आर द सर्वंट्स. इलेक्टेड मेंबर्स आर द सर्वंट. सो कितें आसा तें आमी लोकांचेर सोडून दिवपाचें, आमी काम करीत रावपाचें. आमदाराचें काम कशें आसा तें? हें पळय कशें आसा तें आमदाराचें काम कितें आसा तुमी आमदाराक विचारा. आमच्याच पार्टीचो आमदार आसा. आमदारान पार्टी कडेन आनी सरकारा कडेन उलोवन तें कामां करपाक जाय. पूण आमदाराक विचारा म्हणजे तुका कांय खबर ना तेजी केलां ताणें काम हांव पळय करूंक ना. आतां तशें तुमी ऑनेस्टी जर विचारीत जाल्यार हांवें जर आतां कितें कमेंट करीत जाल्यार ना तूं टिकेटीक इच्छूक आसा म्हणून तूं अशें कमेंट करता. पूण तूं टिकेटीक इच्छूक आसा? आसा आसा हांव ना म्हणना. दॅट इज अ फॅक्ट. सो तें हें जाल्लें नाका. लोकांचो विचार तकल्यान घेवचो पडटलो. तें लोकांक विचारा. कुंभोरजा मतदारसंघान उदरगत जाल्या पळय. कुंभोरजा मतदारसंघान उदरगत जाल्या. कुंभारजा मतदारसंघान खुबशे प्रोजेक्ट ह्या फाटल्या खुबश्या वर्सांनी जाल्ले आसात आनी खुबशे प्रोजेक्ट जावपाची गरज आसा. तुवेंनूय केल्या तितून? हांवें केला. झेडपी म्हणून हांवें खुबशे गांवांनी भितर जे तांकां गरज आशिल्ली शेड्स आसत, स्टेज आसत, खंयचे ग्रावंडार शेडी आसत, हे सगळें हांवें केल्या. जे सामकीच गरज आशिल्ली आसल्या. डेफिनेटली हांव लोकां कडेन त्या माध्यमांतल्यान पावलो. But Siddesh, but when the MLA is doing the development, then why the BJP will give the ticket for you? सी कशें आसा फॉर भारतीय जनता पार्टी एक अशी पार्टी आसा जी पयलीं सर्वे करता कळ्ळें न्ही. हांव अशें म्हणना की पार्टी म्हाकाच तिकेट दितली किंवा आनी कोणाक तिकेट दितली. म्हाका कित्याक तिकेट दिवची न्ही हें हांव बरे तरेन हांव पार्टी कडेन मांडपाक शकता. सो लेट द टायम कम आय वील डेफिनेटली आन्सर दीस. लास्ट टायमूय तुवें इंट्रस्ट दाखयल्लो पूण मागीर खंय म्हाज्या हिसपान अशें आयकलें की तूं उगी रावलो. मागीर तेन्ना कितें जालें? केन्नाय तुवें क्लेम घातलेले मागीर कितें तुका सेटल केलो तूं उगी रावलो अशें कितें जालें? सेटल करपाचो प्रश्न ना हांगा कशें आसा केन्ना केन्ना पार्टी जेन्ना आमी पार्टीचे लॉयल सोल्जर्स म्हणटा तेन्ना पार्टी सांगता तेन्ना आमकां आयकुचें पडटा. पण काही गोश्टी काही वेळार कशें जाता की लोकांचे आयकुचें पडटा आनी लोकांच्या फाटल्यान रावचो पडटा. सो म्हाका दिसता प्रत्येक जेन्ना टायम येता तसो तसो आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. पूण तूं लॉयल सोल्जर म्हणटा जाल्यार सडनली मागीर कोण येता भितर येता तो आमदार पत्तो जाता. तूं लॉयल खंय उरला मागीर? पळय कोण भायलो कोण भितर आयलो जाल्यार म्हाज्या लॉयल्टीचेर क्वेश्चन वचपाक शकना. कळ्ळें न्ही. हांव लॉयल आसा आनी लॉयल उरतलो. शेवटी कशें आसा पार्टीकूय लॉयल आसता आनी लोकांकूय लॉयल रावचो पडटा. Siddesh, if party doesn't give you ticket, then दॅट what? इज अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. जर जायना जाल्यार लेट द but टायम still- कम. नो लेट द टायम कम. पार्टीचो एक सिस्टम आसा. ते डू सर्वे लोकांक विचारता आनी देन दे डिसायड. सो लेट देम डू देयर So वर्क. if suppose if not given, then you will work for the no, but then you will work for the Rajesh. See, I will tell you one thing. We cannot question the party. We cannot challenge the party. आमी आमचें काम दाखोवन पार्टेक कन्विन्स करपा जाय की म्हाका टिकेट दिया. दॅट आय एम डुईंग. अल्टिमेटली इट इज पार्टीज कॉल. तो पूण तोय कितें म्हणटा पळय तितून फाल्यां समज दिवंक ना जाल्यार राजेशाक काम करता. लास्ट टायमूय मागीर तशें काम केल्लें आसा. Do you have plan B, something like that? I don't have any plan. But you are confident that you will I am convince. confident that I will be on plan A. प्लॅनी तो कितें म्हणून टिकेट मेळची. Ticket making. पूण ह्या दिसांनी आमी खूब पळयलां की नॉट ओन्ली वन चडशे मतदारसंघांनी A, B, C अशे कॅन्डिडेट जालेले आसा वीच वॉज ओनली हॅपनिंग इन काँग्रेस. आतां बी जे पीनूय जावंक लागलें. हाव डू यू सी दॅट? वाय? No, see, everyone works, everyone has तांची इच्छा आसता. सो हांवें कशें म्हणलें दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आज जर म्हाका अशें दिसलें की आपूण अमक्या हॉटेलांत वचून जेवचो जाल्यार म्हाका त्या हॉटेलांत वचपाक कोण हाडोवपाक शकना.
पूण त्या हॉटेलान तूं केन्ना जेवंक वयतलें जेवण बरें आसलें जाल्यार दुसऱ्या हॉटेलान जेवण बरें ना कशें म्हणजे ते हिंगा आमदारान काम ना, करूं ना जाल्यार तूं फुडल्या क्लेम करतलो न्हू फुडल्या एक मरे त्या त्या हॉटेलान जर आपूण जेवणाक गेलो आपल्याक दिसलें की थंय वचून जेवचो आनी त्या हॉटेलाक दिसलें की बाबा आमचें जेवण सोंपलां आमकां दिवपाक मेळना जाल्यार तें मेळचें ना एज सिंपल एज दॅट. पूण हें जेवण बरें ना म्हणून तिंगा जेवणाक वयतलो न्हू तूं ना वचचो ना वयचो ना वचचो ना तेंच्या त्या जेवणा वेलो कित्याक पळय जेन्ना नुस्तें खावपाक नुस्तें खावपाक शिवराक जेवचो ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.